आमचो नियाळ आमी मुंदरसिया आनी की थोडो वेळ आमकां आसा लग्ना जिविता विशांत नियाळ करूंक. एक व्यक्ती अशें म्हणटा काजारी जोड्या विशान, काजारी जोडें कोसतना बांदले 2 पाडे खंय. काजारी जोडें गादे कोसतना बांदले 1 जोत पाडे खंय. दोगी एकतलेक आसल्यार मात्र जोत सोमा जाता. देखून एक धाकटो कंट्री आनी एक व्हडलो हांड बांदिनात. समा संपण नाजाल्यार एक मरता, सगळें वजन एकाचेर पडटा. म्हाका ती ताची इमेजरी बरी लागली. अर्था ताणें सांगल्ल्यान मागीर म्हज्याय मतीक भोगलें हें सांगूंक पुरो. तें ओडटनाय समासम ओडीचय. हे कितल्याक वचचें तांणी. थोडे पटी एक न्हिदता कोसतना, थोडे हांगा थोडी मालगडी आसूंक पुरो, गादे जोत पुरो आसली पयलें. थोडे पटी एक पाडो या रेडो न्हिदता. मागीर मिरसांग चिड्डून गी आनी कालें प्रकरण ताका उठयतात, ती दुसरी गजाल. कुटां म्हणटाना एकल्यान सगळो दीस न्हिदल्यार, सदांय निश्चंत जाल्यार, न्हिदत जाल्यार तशें जायना. कुटां म्हणटाना एक समासम जबाबदारी. गुंतानाय पळया, भारी एक अपुरबाय गादे कोसतना तो भितर आसो अल्टार मेटां काडटा. भायल्यान आसल्यान तुरतान तुरतान काडूंक मेटां काडून ताणें परतून येवंका. तो ह्याचे बरीत मुये बरी जाला जाल्यार केन्नाच गुवंक जावचें ना, जोत गुंवचेंच ना. कांय गादो कांय एअरपोर्टात येतो जायचे पडात गोवाचे जाल्यार. हे देश ल्हान जाग्यार गुंवतात. मोगाच्यानो कुटां म्हणटा आसतना व्हंकल आनी न्हवरो, पती या पतीन, नर या नारी, इश इशा, एक अंडरस्टँडींग जर तर ना जाल्यार समासाम चिंताप खंय वचून पावूंक. म्हणटा आसतना सामुएलाची आवय आनी बापय हें एक वाक्य मतीन दवरा. सामुएलाचें पयलें पुस्तक, 1 अध्याय वळ 8. फर्स्ट सामुएल 1st chapter verse 8. अन्नाक भुरग्याचें देणें ना म्हूण सांगून ती देवाळांत रडटा आसतना एल्कानान अन्नाक बुजोवचीं उतरां. तूं कित्याक कंत काडताय? 10 जाणां पुतां प्रासी 60 जां हांव तुका सांगें. जर तर एक न्हवरो व्हंकलेक असल्या उतरांनी बुजयत जाल्यार तिका रडची गरज पडची ना. जर तर कांय तो रडली जाल्यार कांय ती म्हूण ती कोणना. 10 जाणां दुवां प्रासी हांव तुका सांगें. मागीर कालें उणें कालें. थोड्या जाणांचें चिंताप आसा आतां. चेडूं भुरगें म्हळ्यार टेन्शन म्हूण एक शब्द निघाला. इट इज नॉट टेन्शन, 1 गर्ल इज इक्वल टू 10 सन खंय. हें उडास आसूं दी. चिरके घराच्या बागला रत्नांत चेडवां जाल्यार कांय एक मोठ कांय निस्पेज म्हणी पडात म्हणली एक ते म्हणी एक आसात आवय बापाय. देवा करता आमच्या मंगळूर उडपींत चेडवां भुरग्यां थंय आवय बापाय भारी खुशी आसात. ही एक भारी एक बेज संतोशाची गजाल, बेसांव ही आमकां. देखून मोगाच्यानो कुटुंबा जिवीत म्हणटा आसतना जे मारूस ताच्या एका बुकार म्हणटा, डोंट वॉक बिफोर मी, डोंट लॅग बिहायंड मी, जस्ट वॉक बिसायड मी अँड बी माय फ्रेंड. थोडे फावटी न्हवऱ्याची योजना आनी 5 वर्सां उपरांतली तो घालता. तो व्हंकल पिकुळे बरीत ती आनी 10 वर्सां फाटींता चिंताप वसाना सांगाता वसाना. खंय म्हूण एक चिंताप सांगाता मेळा जाय. खंयचें सांगल्यारय जायना. शेळ्या उदकांत वतल्यार कुटाम खंय वयर येवचें. सदारण खंय कडेन चिंताप सांगाता मेळा जाय. देखून ती इमेजरी दितात मोगाच्यानो. जावंक पुरो आमचें बॅकग्रावंड कशें आसूंक पुरो.
बॅकग्रावंड जावंक पुरो पूण ती कशें डावन टायपाचें आसूंक पुरो या कांय व्हडलें कांय अवकाश मेळोना जावंक पुरो साळकाची सर आमी उडास दवरी जाय साळकाचो कांदो थंय केदांत मोड्डेंत आसता थंय मातयेंत थोडे पटी उदक 20-30 फीट आसता पूण साळाक उदका भितर फुलाना कितलें उदक गी तो देंट असो 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 करून ह्या पाक्या तितलो उबार येता वयर वयर येवन साळाक उदकाच्या भायर येवन फुलता वय म्हाका मेळो ना अवकाश जिनीभर ಎಂತ जरयल्यार जाता तर आतां मेळ्ळे अवकाश गळशिने इतले अवकाश आसात इतलें पळोवंक मेळटा हेरांत हांव शिकने कांय ना कोण एकलो पोर एकलो म्हणलो अशें म्हणटाना तो फाटल्या 30 वर्सांत हांव बाजू शिंवता पूण बाजू आतां शामियाना बरी जाता तो कांय शिकोना आतां बाजू शामियाना बरी तेणें गळटा हेणें गळटा ती 10 पटी वरीचे रिपेरी करूंक आतां नवेत आयल्यात राजस्थान खंय आनी खंय युपींतान थोडे टेलर आयल्यात एक बाजू शिवल्यार 3.5 ते 4,000 टिकली पुरा दवरून कितें डिजायना तेंचें क्रिएटिविटी आसा कुटां म्हणटाना मोगाच्यान व्हंकल्यान आनी न्हवऱ्यान इल्लीशी क्रिएटिविटी ना जाल्यार तेंत रांदप केलें जाल्यार एक कुल्यार कोणपिरे पिठो अर्दें कुल्यार सासवा जिऱ्याचो पिठो मागीर इतलो सासवा पिठो मागीर इतली हळद तेंत दुकराम आसा की तेंत तारल्यां की तेंत कांय चेंजीस ना तगली आसात तांतयाची कडी केल्यार तित्रूच काय मासा की तित्रूच काय म्हळ्यार सांबार ओत्त घालसो ना कुटुंबा जिविताक अर्था बरी उतरां मोगाच्या न्हू डोंट वॉक बिफोर मी एकदम धांवल्यार आनी एकल्याक पाट दवरूंक जायना एकदम फाटल्यान रावल्यार सगळ्यो हातात आनी वण्ण व्हरूंक जायना पुरासान जाता मागीर काटान पडून सोडटात मागीर जस्ट वॉक बिसायड मी अँड बी माय फ्रेंड जे मारूस कुटुंबा जिवितांत हें भारी गरजेचें एक क्रिएटीव थिंकींग एक नवें सांव त्या टीव्हीचेर थोडे पटी 10 सेकुंडां एडवर्टायजमेंट दितात 10 सेकुंडां कित्याक म्हळ्यार नॅशनल लेवलाचेर कितलेशे करोड बरोवंक खाता न्ही ऍड दिचे जाल्यार त्या 10 मिनटांनी आमकां ते पिशार घालून सोडटा 10 सेकुंडां मिनटांनी 10 सेकुंडां थोड्यांनी वाड्या जमतीचेर 10 मिनट असो नाटक केल्यार कालें संदेश बा असो कोण्णा कळना 10 मिनटां नाटक केलो स्टेजीर कालें केलें तुमी मागीर विसारचें पडटा क्रिएटिविटी ना तशें आसा गजाली कुटुंबा जिवितांत क्रिएटिविटी भारी गरजेची देखून दोगांनी सांगाता चिंती जाय विचार विनिमय करी जाय आमी कितें करया आनी थोडे आतां कांय सांगनात एक सोब्दू सांगनात थोडे जाण कांय सांगनासतना पुक्कू जाले पयशे पुरा बँकाक गेले व्हंकलेक बँका वचों समेत गोत्तू ना तसलें आसा बेजार जाता आयकताना मसली ताणें धाडची खंय इलेक्ट्रीक बिली ताणें भरचें इका इलेक्ट्रीचें ऑफिस खंय म्हणून गोत्तू ना तशें जायना पक्क करून तो आज गेल्लो पाटी येवना मनशाचें कांय गॅरंटी ना न्ही गॅरंटी ना देखून दोगां पाड्यां भाशेन सांगाता आसा जाय चिंती जाय सांगाता वावर करी जाय कुटाम वयर ये जाय मोगाच्यानो आनी कुटाम आनी थोडी आत खाली कुर्सूंचे मात्र थोडे आसात थोडे आमच्या भयण्यांनी खंय खंय पयस वचून खत्ते साकरी म्हणले बरी करून गळोवन कितले धाडिल्ले जाले एक रुवी ना काही पुरा वगडायलां आनी थोडी आसात दोनी वर्ग आसात ना एकलो गळटा म्हणटना आनी एकल्यान सुदार सांबाळीचे कितें सुक्षिमाय आसा सांगाता चिंता पाटयचे नाल्यार कुटाम वयर येना कुटाम वयर येचे न्ही गे ह्यो जायत्यो संगती आसात आनी त्या कुटाम वयर येतना भुरग्यांनी तशेंच म्हज्या एका वळखीचो एकलो मनशाक बोट आसा मोगाच्यानो चरको आतां डिग्री करचो चरको सकाळीं फुडें धक्याक येता म्हाका एक आपुरबाई बोगली पळोवन सकाळीं फुडें कॉलेजीच्या प्रास पयलीं धक्यार आहा तो बोट येता आसतना ताका कालें जाय आयस गी कालें आतांत वावर पळयात असो शिक्षण ती हुशार आहा हें कांय ना बाबू करता बाबू करून दी बाबान करचें कोणाक
भुरग्यांक जबाबदारी जाय जाय. तेन्ना मात कुटाम सांगाता वयर येता. तेन्ना मात एक फुडार आसा, एक फ्युचर आसा. हे मोतींत आमच्या आसूं दी. आनी चवथ्या भागाक पावतना काजारी जिवीत म्हळ्यार एक जबाबदारी. ह्या तिसऱ्या भागांत आमी तुमची व्हंकले न्हवऱ्याची जबाबदारी एकामेकांतय, आनी ह्या चवथ्या भागाक पावतना तुमची जबाबदारी तुमच्या भुरग्यांतय. तुमच्या भुरग्यांतय हातूंत अत्मीक जबाबदारी आसात, लौकीक आसात, समाजीक जबाबदारी आसात. विशेश जावन मोगाच्यानो अत्मीक जबाबदाऱ्यांत आमी चुकोवन पडोंक जायना. अत्मीक जबाबदाऱ्यो खरीचेच. लुकाचो 2 अध्यायांत थंयसर 30 आनी 9 वळ सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार तांणी करूंक आसलें तें सकड तांणी करन जाल्या उपरांत ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಬಗ್ಗದು. भुरग्यांक त्या दिशेन आमी वाडोवंक आसा जावप. ऑफकोर्स थोडेपणी कितलें केल्यार मागीर कितें वायट जाता ताका आवय बापूय गुन्यांवकार न्ही. देखून कोणाक गुन्यांवकार करचे विशयी न्ही. त्यो अत्मीक संगती आसात. कितें अत्मीक संगती म्हळ्यार हें करूंक कशें आमकां साध्य जावचें, सुलाभ, सोंपें. फाल्यां हांव सर्गाक येताना म्हज्या भुरग्यांनी सर्गार आसा जाय. सिंपल. जर तर हें चिंताप ना ती आवय बापूय दे आर फेल्ड इन देर रेस्पॉन्सिबिलिटी. तितलेंच. हांवें आयिल्ले बरी म्हज्या भुरग्यांनी कश्ट येवंक नजो. 10% मार्क्स मात्र. 10%. सड्ड म्हळ्यार कांय 20 दिवयेत. हांवें कश्ट हाडले बरी म्हज्या भुरग्यांनी कश्टोंक नजो. सादें चिंताप. थोड्यांक तें येना. थोड्यांक तें येना. ती आनी एक गजाल ती. दॅट इज अनदर एक्स्ट्रीम. पूण फाल्यां हांवें सर्गाक येताना म्हज्या भुरग्यांनी सर्गाक येजय. ही अत्मीक जबाबदारी. आनी त्या अत्मीक जबाबदारीच्या फाटल्यान लौकीक संगती दे वील फॉलो. देखून हे गमाणांत दवरूंक जाय हर एकल्यानी. आनी ताचे उपरांत बाकीचे समाजीक संगती. हे आवय उडास दवरूं तुज्या दुवेन फाल्यां बाळां जावंक आसा. तुवें ताका तयार करूंक आसा. दे नीड टू बी टफ. सोंपें हें. सिंपल इट इज. तुज्या दुवेन हे आवय उडास दवरूं तुज्या दुवेन फाल्यां बाळां जावंक आसा. बापायनी चिंती जाय हें. आवय बापायनी परतून चिंतूंक जाय जें तुज्या पुतान फाल्यां वतांत ह्या जावं पुरो हिवांत काम करूंक आसा. ताका तयार करचें आमी. देखून आमच्या भुरग्यांनी टफ जावंक जाय. एका बसाचेर एक बरोवन घालां. आय एम ए लिडर. म्हाका तें तिके व्यंग दिसलें. बसाचेर, इस्कालाच्या बसाचेर. आय एम ए लिडर. आय लर्न टू बी अ विन्नर खंय. सेकंड स्टेटमेंट इज रॉंग. हांवें जिणेंत जिखोवंक शिकलां. यू कॅनॉट विन ऑल द टायम. यू कॅनॉट बी अ विन्नर ऑल द टायम. बाकीचे बुद्धू न्ही. बाकीचे तुका फाटीं घालतातच तेंय शीक. आय हॅव लर्न टू एडजस्ट विथ द सिट्युएशन. दॅट इज अ रायट थिंग. यू कॅनॉट विन ऑल द टायम. देखून इतलें मोगाचें न्हू. हांवें तूं विन जायचें, हांवें फस्ट येजें. इम्पॉसिबल. बाकीचे शितत खातात न्ही. गोंयंगी एपटीन 2 फावटी तूं विन जालां जावंक पुरो. यू कॅनॉट विन ऑल द टायम. प्रिपेर युअर चिल्ड्रन टू लर्न डिफीट ऑल्सो. सोलवणी आपणावंक तांकां शिकया. सोलवणी जिनियसो वांटो. आय हॅव लर्न टू एडजस्ट द सिट्युएशन. आनी हें कांय करनासतना खाली बातुकोळी भशेन जर तर भुरग्याक वाडयलें जाल्यार इट इज अ फेलियर. नो, हें जायना. देखून अत्मीक संगती आसात, लौकीक संगती आसात. आमकां समाजांत जियोंक आसा. बी प्रिपेर्ड फॉर द वर्स्ट खंय. आज संजेर सुनामी येवंकी पुरो. एक 4 दीस जेवंकूच ना जावंकी पुरो. फाल्यां हांगा हर्तक्वेक जावंक पुरो. गुत्तू ना आमकां. बी प्रिपेर्ड फॉर द वर्स्ट थिंग्स टू हॅपन. जावंक पुरो एक हप्तो करंट ना.
एक हप्तो पायपान उदकच येना जावंक पुरो जर तर कांय एक जस्ट एक ट्रेमर येवन एक क्रॅक आयल्यार पुरो डॅमा कडेन एक तें उदक ना येवचें खंयचें ताका सड्ड वेळ लागना प्रिपेर युअर चिल्ड्रन फॉर द वर्स्ट पुता आज बरें आसा देखून भुरग्यांक सोलोवंकी शिकयचें बसारी वसा जाय गरज पडटना रिक्षारी वसा जाय बाईक आसता बायकारी वसा जाय घरा देवान जर फावो केला कार आसा कारारी वसा जाय पूण कार हाडल्या दिसा तावन रड्ड कार नडपुजी म्हण सांगल्यार तें जायना इल्ल कार बत्ती ಕೂಡಲೇ रड्ड कार ರೀತಿ ನಡಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ that is the end no ಹೊರ್ಯಕಾಕಿ आमी तयार जावंक आसा we have to prepare for that देखून आवय बापायनो आज आमी ह्या लग्ना जिविताविशांत सक्रामेंता मुखार रावून आमी नियाळ करता आसतना ह्यो सगळ्यो संगती सांगाता वचूंक जाय सगळ्यो संगती देखून मागया आमी गिता रुपार आमी मागया उबें रावचें बरें शेगुनाचे वाटेन सोम्या आमकां तूं चलय तुमच्या बुकांत पान नंबर कितलो म्हणलें आनी तूं F13 H13 शेगुणाची वाटे सोम्या म्हाका चलय गुरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो रेटय बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेडे काडीच हे मोगान तुज्या पेटय कष्टांत आसतना म्हजो आदार पयन म्हजे करतना दयेन म्हाका तोरा दुसरे चरण सता वाट चलतना म्हजी संगीरा अनवारान पडतना सांबाळ म्हाका तुंद शेगुणाचे वाटे सोम्या म्हाका चलय गुरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो रेटय बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेडे काडीचे मोगान तुज्या पेटय अर्गा तुका सोम्या जेजू अर्गा तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू वाकनी तुका सोम्या जेजू वाकनी तुका सोम्या जेजू नमस्कार तुका सोम्या जेजू नमस्कार तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू प्रणाम तुका सोम्या जेजू प्रणाम तुका सोम्या जेजू Praise the Lord. 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 बसया एक पोटी निमाण्या अंताक आमी पावतना काजार देवसू आदार काजार देवसू आदार कोण एकलो म्हणालो की काजार दिसपडतें रजार म्हणालो की तो तासो अनुभव ताकाय गौरव दिवया आनी एकलो म्हणालो की काजार सदांच बेजार म्हणालो की आनी कोण एकलो म्हणालो की काजार जाल्यार आपणान कंप्लीट भागलां काजार आतां देव गळटा म्हजें इजार म्हणालो की
कंतीन बेजार येत तांचो असो अनुभव तुमच्या विशयान काल्यार म्हाका गोत्तू ना पूण म्हाका भोगता खासार देवचो आदार आनी हाका आमकां मार्गदर्शी आसात मार्गदर्शी तोबीत आनी सारा तोबिताच्या पुस्तकांत 8वो अध्याय ओळ 4 ते 8 म्हणून आमी पळयता आसतना तांच्या लग्नाच्या बिताचेर देवाचो आदार देवाचो आदार देखून हर एका दिसा थोडो वेळपणी वावंट आसा मिनत आसा पुरा सांज जाता सांज जातना थोडो वेळ कित्याक म्हळ्यार दोगां तेगां जाणां सांगाता मेळोन मागोवंक सुलाभ दोगां तेगां सांगाता आसल्यार मागोवंक सुलाभ एक एकल्याक मागोवंक मस्तू कश्टांचें काम म्हळ्यार एकल्याकच बसोवन मागोवंक बारीक कश्ट घरांत तुमी कुटुंबाचे सांदे आसात तुमकां तो एक देवान अवकाश दिला देखून सुमयाचीं तीं उतरां खंयसर दोग या तेग सांगाता मेळटात पळया सुमयाचीं उतरां पळया दोग म्हळ्यार व्हंकल आनी न्हवरो मात्र काजार जाल्यार सुरवेर खंयसर दोग सांगाता मेळटात हांव तुमचे सांगाता आसा मागीर खंयसर दोग या तेग काजार जावन थोड्या एका वर्सा भितर एक भुरग्यां जाता दोग या तेग मागीरचें सांगू ना खंयसर 4 खंयसर 5 खंयसर 6 एका काळार 12 13 14 सुमी आसलो सांगाता देखून तुमकां देवान हो अवकाश दिला मोगाच्यानो यू आर इन अ बेटर पोजिशन यू आर इन अ बेटर पोजिशन मेक यूज ऑफ दॅट टायम विनंती करता मोगाच्यानो सकाळींचें मागणें खंयसर कोण एकलो एकली ना थंयसर कामा निमती पयस आसात ती आसचीच या आसचोत आवय आनी बापूय दोनी आनी ते दोनी जबाबदारी तुमीच करतात पूण खंयसर आवय बापूय सांगाता आसात सकाळींचें मागणें एक आवयन शिकयल्यार बरें मुट्टुवें एक मागणें सकाळींत अर्दो घंटो तेर्स करनाकात म्हळ्यार बाकीचीं कामां आसात इस्काला वसाचे बाकी सुमार कामां आसात सकाळींची भेटवणुकी एक आंबोरी केली कांय एक कण तेर्स म्हणी भेटयलो या एक कंतार म्हळें 5-6 मिनटांनी जाता मुगदालें सांजेर मोगाच्या बापोयानो हें एक गमान दिवचें बरें पुरो धांवुल्लें ताका सकाळीं 7 तावन सांजेर 7 म्हणसर धांवुल्लें 12 घंटे काम केलें पावनाय ऑफकोर्स कोणा शिफ्ट आसा दुसरी गजाल बाकीच्यांनी ताचे उपरांतय जर तर भोंवचें जाल्यार कोण एका बापायन विचारलें खंय घरा सांजेर येवन तेच जालोय ना जावं ना हांव तर कर हांव आंगडी वचून येता म्हळ्यार ताच्या मतीन तेर्स आपणाक न्ही भुरग्यांक आनी बायलेक मात्र ना सांजेर मोगाच्यानो सांजेचें मागणें बापायन शिकयचें इफ एट ऑल यू वॉन्ट टू ब्रिंग डिसिप्लीन इन युअर फॅमिली बापूय सांजेर मागण्याच्या वेळार घरा आसलो जाल्यार डिसिप्लीन ऑटोमॅटीक येता कित्याक म्हळ्यार तुमी सांगिल्लें तुमचीं भुरगीं मस्तू संगती करूंक पुरो या करची नात पूण तुमी कितें करतात तें खंडीत तीं करतात वॉट एवर यू से दे मे ऑर दे मे नॉट डू बट वॉट एवर दे सी शुअरली दे विल डू देखून आवय बापायनी गुठांनी केल्ल्यो संगती भुरग्यांक लागतात भुरगीं ते संत करतात दे हॅव नॉट सीन बट इनवेरिएबली दे पॉजेस दोज गूड अँड बॅड क्वालिटीज आवय बापूय जनरस जाल्यार तांणी गुठाण दिल्लें भुरगीं जनरॉसिटी ऑटोमॅटीक येता आवय बापूय दयाळ जाल्यार दयाळ जारें म्हूण सांगची गरज ना बापूय आनी आवय दयाळ जाल्यार भुरगीं दयाळ जातात आवय बापूय मोयपासी उलोवन देखून पळया थोड्या कुटुंबांनी देंगणें घालूनच उलोवची संवय कित्याक म्हळ्यार आजोय तशें करतालो बापूय करतालो आतां नातूय तशेंच करता सगळें कुटाम तशेंच थोड्या कुटुंबांनी पेरिनियली ड्रंकर्ड्स ऑल्कोहॉलिक्स देर इज अ स्टीक इट कंटिन्यूज देखून हें उडास दवरचें मोगाच्यानो काजार देवचो आदार थोडो वेळ कितलीय जबाबदारी आसूं दी देवाचो आदार नासतना खंयच्याच पोंताक वचना कित्याक म्हळ्यार मुजे विने तुमी कितेंच करूंक शकनात
आणि हे सगळे ह्या 5 अंतांचेर आमी नियाळ केलो. मोगाच्यानो, वन्स अगेन गोईंग बॅक टू जॉन 8:32. सत तुमी जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें. आनी आमी नियाळ केल्लो पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडान हें सत, हें फोट न्ही हें. कित्याक म्हळ्यार हाका आदारच पवित्र पुस्तक. ह्या वेळार आमी दिंबयेर पडया. कोणाक दिंबी घालूंक जाता दिंबी घाला, बाकीचें बसा. इगर्जेन केदाळय सगळ्यांक दिंबी घालतना थोड्यांनी उबे रावंक नजो. खंयच्याय इगर्जेन जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार तुज्या फाटल्यान आसल्यांनी कालें पळोवचें, खंय पळोवचें तांणी. देखून दिंबी घालूंक जायना, कांयत कंत करची गरज ना. बसया. देवाक सगळें कळटालें. दोंपरान दिल्ली देवान दोंपराची दूख आसली देवाक गोत्त आसा. देखून नथींग टू वारी. देखून हांव बसल्यार कांय उणेंपण जाता. नो नो, गॉड नोज एवरीथींग. देखून हें एक उडास दवरचें. केदाळे सगळ्यांनी दिंबी घालतना बाकीच्यांनी बसचें. एक कंतार आमी गावया, आमचें समर्पण करया. ब्रदर, खंयचेंय जाता, सगळो जेजूक समर्पिताय जाता. ऑल टू जीसस आय सरेंडर जाता. और समर्पण ह्या समाया वायतो तेंय जाता. सगळो चीज समर्पित कुशीन सर हांव वचयता. सदांच मोगन ताचेर पातीव, ताचे थंय हांव जियेता. सर्व सादिता, सर्व सादिता. सगळोच म्हाका सोडवून दार हांव समर्पिता. सगळोच जेजू समर्पिता. ताच्या पांया सर पडटा. लौकी कुशाराय सर जाणटा. काणगे सोम्या म्हाका सर्व सादिता, सर्व सादिता. सगळोच म्हाका सोडवून दार हांव समर्पिता. दिंबयेर आसले कडेनच तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सोम्याक भेटोवन दिया. गांवांत तशेंच परगांवांत आसल्यांक कामा निमती कुटुंबाच्या बऱ्यापणा पासून तूं पयस पयस गेल्ल्यांक सोम्या तांच्या हाता पांयांक बरी भलायकी दी म्हूण मागया. तुमचोय जायतो त्याग आनी साक्रिफीस आसा. त्या व्यक्तीचोय जायतो त्याग आनी साक्रिफीस आसा. कितलेशे फावटी नवीनच काजार जावन थोड्याच दिसांनी दिसपट्ट्या ग्रासा पासत कुटुंबाच्या बऱ्यापणा पासत जायते बापोय पयशिल्ल्या गांवांत गळते आसात. येदोळ गळून आसले पाटी आयिल्ले आसात. ತಂದೆ ಹೆತ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಹೊತ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲ, ತಂದೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತದ್ದು ಮಾತ್ರ. ही सांगणी सत. सांगतस एक व्यक्ती पयस आसतना तुम्ही कितलो साक्रिफीस त्याग करतात. मनशाक बोगणा म्हूण आसात, आशा म्हूण आसात, कुडीच्यो गरजो म्हूण आसात. जायतो त्याग साक्रिफीस तुमच्या जिणेंत तुमी करतात. मागया एकामेका पासत एकामेकाचें बरेंपण मोती काडया, उणेंपण न्ही. तुमच्या कुटुंबाच्या तरणाट्या भुरग्यां पासत मागया. विशेश जावन मागया आमी आमचीं कुटुंबां सदांच कातोलीक जावन उरों दीत, क्रिस्तांव जावन उरों दीत. सोम्या आमच्या युवाजनाच्या मोतीक तूं उजवाड दी. शिकापच सर्वस्व न्ही, कामच सर्वस्व न्ही, सोबाय सर्वस्व न्ही, पयशेय सर्वस्व न्ही.
ताच्या परस वर्त्यो म्हणल्यो संगती आसात, भावार्थ आसा, गूण आसात, शेगूण आसात, कुटाम आसा, संस्कृती आसा आमची. ह्या संगतींकी गमाण दिवंक सोमया तूं आमच्या युवजनांक तुनसो शिकय. आमच्या भुरग्यां पासत मागया सोमया आमची भुरगीं भावार्थांत वाडोवन दित. आनी थोड्या दिसांनी जायते कडेन कुमगार आसा, त्या भुरग्यांनी बरें कर शिकोवंक. क्रिस्माच्या भुरग्यांनी खरे शिपाई जावंक. आनी आमी हर एकल्यांनी हांव क्रिस्तांव म्हळ्यार हांव क्रिस्त हांव म्हूण सांगून सांगचें उतरां सारकीं जियोंक सोमया तूं आमकां आदार दी. आनी सोमया हांगासर आयिल्ल्या ह्या खासारी जोड्यांक तशेंच हेरांकी कुटुंबा जिवितांत कितेंय उणेपण असकत काय आसा, कोणाक खंयच्याय कारणा पासत लागून भुरग्यांचें देणें ना. सोमया तुजी खुशी जाल्यार येवच्या वर्सा ह्या वेळार तांच्या कुटुंबांत एक वॉल आसा करूंक तूं फावो कर सोमया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. खंयच्याय रितीच्या कुडीच्या मोतीच्या आत्म्याच्या कश्टांनी आसात भलायकी सोमाना. ह्या खंयच्याय रितीची हार्टा संबंदी ह्या कसली पिडा आसा सोमया तुजी खुशी जाल्यार तुज्या पवित्र हातांनी तांकां तूं आपड. ದೇವಾನಿ ನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. ದೇವಾನಿ ನೊಮ್ಮೆ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಮಾಯವು. ಯೇಸುವೇ ನೀ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು, ಯೇಸುವೇ ನೀ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು. मौनपणी तुमकांच जेसूक समर्पण दिया. हे सक्रामेंतल्या जेसू, म्हाकाय हांव तुज्या पांयां तळा दवरतां. म्हाका दिल्ल्या सर्व बेसांवा पासत तुका अर्गां दितां. आज ह्या म्हज्या भावां भयणी सांगाता थोडो वेळ करसूंक तुवें म्हाका हो एक अवकाश, एक भाग दिलें सोमया. त्या पासत तुका विशेष रितीन अर्गां दितां, तुजें आराधन करता. आमकां सगळ्यांकी आमच्या हाता पांयांक बरी भलायकी तूं दी. आनी हांगा सर्व वावर दिवच्या सर्व फ्रादांक, शिकाप जोडनाच्या सर्व सेमिनरिस्त भावांक हांगा विविध रितींनी सेवा दिवच्या आनी ह्या पवित्र थळाक भेट दिवच्या हर एकल्याक तुज्या आशिर्वादांनी बरो. ह्या 40 वरांच्या आराधनांत फूल ह्या फुलाची पाकळी दिवन कुमोक केल्ल्यांक, विविध रितींनी हांगासर वाजंत्रांक खेळोवन गायनांक गावन ह्या आराधन सोलून व्हरोंक कुमोक केल्या सगळ्यांक सोमया तुज्या पवित्र हातांनी तूं आपड. तुजें बेसांव तूं दी. हे मोरये माये, तुजें विशेष बेसांव तूं आमकां दी. सांगात आमी मागया. नोमान राणये काकुळतीचे माये, नमान आमच्या जिवा अमृत आनी बरवशा तुका आमी उलो मारतां. परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसां, उपकार सुण आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शेकाये येतगे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचें सदैव पळ जेसूक आमकां दाखय. ये दयाळी, ये मोगाळी, ये दुलोबी औंकवारी मोरी. जेसू तुज्या नांवान हांव मागतां, तुजी विशेष सकत ह्या सकट भावां भयणीचेर तूं वाडय. तांच्या शिरांनी तुजी सकत वाळोवन दी. तांच्या हाडांनी कसली दूख आसा जाल्यार वसूं दी. मोतीक समाधान मेळोवन दी. काळजान तांकां संतोश भोगोवन दी, दादोसकाय भोगोवन दी. तांच्या कुटुंबा जिवितांत सोमया तांच्या घरांनी एक मूठ जेवणाक उणेपण तूं पडोवंक सोडिनाका. तांच्या भुरग्यांत तावन नात्रांत तावन तांकां संपूर्ण सहकार मेळोवन दी. एकामेकाक पती पत्नीक एकामेकाचो आदार आनी सांगातपण लाभोवन दी. तांच्या घरांत जो कोण मालगडी आसात तांची सेवा साकरी करूंक विशेष तरान तांकां तूं कृपा दी. आनी तांणी साकरी केल्ल्यांत तांकां तूं तृप्ती दी म्हूण मागता. परगांवांत आसल्या आमच्या भावां भयण्यांक तांच्या कामांत भद्र तितून दी
तशेंच तांणी कस्तांनी त्या जोडुल्ल्या पयशांनी तांकां तूं निरंतरी अभिवृद्धी दी म्हूण आमी मागता अर्गां तुका सोमिया जेजू अर्गां तुका सोमिया जेजू होगलाप तुका सोमिया जेजू होगलाप तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू जय जय तुका सोमिया जेजू जय जय तुका सोमिया जेजू नमस्कार तुका सोमिया जेजू नमस्कार तुका सोमिया जेजू नमस्कार तुका सोमिया जेजू नमस्कार तुका नमस्कार तुका सोमिया जेजू नमस्कार तुका सोमिया जेजू आमेन 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 आमेन